मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, कार्मेल किरण ह्या कार्यक्रमात तुमकां समेस्तांव मोगाचो स्वागत हांव मागतां. आनी आयच्या दिसाचो नियाळ आमी हांगासर सुरू करचे पयलें सर्वेस्परा बापाची आशिर्वादां आमचेर समेस्तांचेर आमी मागया. आनी ह्या वरवीं ह्या दिसा आमी आयकुचें देवाचें उतर आमकां हर एकल्याक मोती उजवाड दिवं दी, काळजां संतोश दिवं दी आनी आमच्या जिविताक बेसामाळ हाडून दी म्हणून मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत आमी समेस्तांनी एक संतोश बरें जिवीत, उंचायेचें जिवीत जियोंक जाय म्हूण तूं आशेताय. तरी पूण ह्या संवसारांत आमी कितल्या मापान आत्मीक जिवीत उंचायेचें जायचें म्हूण आशेतां जाल्यार साबार संगती, साबार वायट शक्त्यो आमकां सदांच वोडन सकल हाडटात. बरें करूंक आमी चिंताव पूण बरें करूंक आमच्यान जायना. हेरांचें बरें आशोवंक आमकां मोन आसा तरी साबार संगती आमकां आडखळी हाडटात. देवाचें उतर संपूर्ण मापान आमकां मेळ्ळां. पावसा बरें तें हर एका दिसा आमच्या काळजांत तें व्हाळोन आसा. जाल्यार ह्या देवाच्या उतरांत आमकां दिसान दीस आमी वाडा जी आसलीं आमी भावनुसा येताव, निराशेन पडताव. हें देवाचें उतर आमकां आमच्या काळजांत वतलें तें वायट सकत हें देवाचें उतर आमच्या काळजांत हांव फारता. हें देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां सोडिना. सर्गींच्या बापा, आमचें काळीज, मोन, आत्मा तुज्या हातांत आसा. हर एका दिसा, हर एका घडये ह्या सर्व वायट शक्त्यांत हांव न्हू, वायट सव्यांत हांव न्हू, संवसारा बैल्या शक्त्यांत हांव आमकां निवार. तांचे विरोध खरें झूज मारूंक आनी आत्मीक जिवितांत उर्जीत जावंक तुजी कृपा आमकां दी. तुज्या पुता आमच्या सोम्या मरिफात आमकां तुजो आदार लाभय. आमेन. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आयच्या दिसाचो नियाळ करच्याक आमी देवाचें उतर आतां आमी भक्तीन मनान आयकुया. मार्काचो वांजेल अध्याय 3 वळी 20-35. उपरांत जेजू घरा गेलो आनी लोक परत्यान इतलो जमा जालो की जेवंक खावंक पर्यंत तांकां साध्य जालें ना. ही खबर ताच्या भाव बांदवांक मेळटस ते ताका धर्न व्हरूंक म्हण आयले. ताची तकली फिरवल्या ते म्हणटाले, हेणें जेरुसलेमांत हांव आयिल्ले शास्त्री म्हणटाले हाच्या माथ्यार बेल्जेबूल बसला. देवसरांच्या मुखेस्ता मरिफात हो देवसार धांवडायता. देखून जेजून तांकां सरशीं आपोवन वो पारेनी तांच्या लागीं म्हळें, सैतानान सैतानाक भायर धांवडावचो कसो? एक राज्य एकामेका झुजपी पंगडांनी वांटे फांटे जाल्यार तें राज्य बाळवना. तशेंच एक घराणें कच्चाटांनी वांटे फांटे जाल्यार तें घराणें उरना. तेच परी सैतानाचे पक्षचे पंगड जावन एकामेका झुजतीत जाल्यार तें राज्य बाळवना, तें बेगीनच आळवता. कोण जाल्यार एक बळवंत मनशाच्या घरांत पयले रिगून ताका बांदून घाल्या शिवाय ताची जिंदगी लोटोवंक शकना. ताका बांदून घाल्या उपरांत मात्र ताचें घर तो लोटोवंक शकता. सतस हांव तुमकां सांगतां, मनशांनी आदारलेल्या सर्व पातकांक आनी उसारलेल्या सर्व निंदेक बक्षणें मेळटलें, पूण जो कोण पवित्र आत्म्याचे विरोध निंदा उसारता ताका केदींच बक्षणें मेळचें ना. ताका देवसार लागला म्हणून ताणें म्हणलें देखून जेजू अशें उलयलो. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावले. पूण भायरच रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जोमो ताचे भोंवती बसून आसलो देखून तांणी ताका सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत, तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुंवडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें वाकाणें तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जावं खेळांत
जावं राजकीयांत जावं उद्यमांत आमी यशस्वी जोडचे तर फकत आमची तांक, आमची सकत, आमचे प्लॅन, आमचे टॅक्टिक्स मात्र पावनात. हे सगळें गरज वय. पूण एक मेट मुखार वचपाचें जाल्यार आमी सप्टेंबरास एक मेट मुखार वचपाचें जाल्यार आमचो ऑपोजीट कोण आसात, ऑपोजीट कॉम्पिटिटर कोण आसा, ताची सकत कितें, ताचें बळ कितें, ताचे टॅक्टिक्स कसले, तो कसल्या रितीन खेळ म्हणटा, हें सगळें आमी स्टडी करचें पडटा, आमी शिकचें पडटा पयलें. कित्याक ताचे प्रास आमी एक मेट मुखार वचोंक आसा. हो फॉर्मुला खेळांतय चलता, राजकीयांतय चलता, उद्यमांतय चलता. आनी एकल्याचो खेळ पळोवन आमी ताका कावंटर दिवंक आसा. आनी एकल्याचो राजकीयांत कसो तो खेळ खेळटा तशें हांवें खेळाचें म्हणून आसा. उद्यमांत तशेंच ताचें उद्यम कित्याक वयर येता म्हणलें पळोवन ताचें हांव शिकोवन हांवें म्हजें उद्यम वयर हाडचें पडटा. असलें फॉर्मुला आमच्या संवसारांत आसा. आनी तेंच फॉर्मुला आमच्या आत्मीक जिणेक आमी लागू करीचे म्हणलें थोडे संदर्भ आसात. तसले संदर्भ आमच्या जिवितांत उदेतात. कित्याक म्हळ्यार आमच्या सोम्यान सांगलां, पारव्या बरी तुमी बोळे जाल्यारय सरपा बरी तुमी चातूर जाया, सत्रेन रावा. कित्याक कित्याक स्वामी अशें सांगता, सत्रेन रावा, सरपा बरी चातूर जाया कित्याक म्हणटा. सा पेद्रू ताच्या पत्रांत आमकां सांगता, तुमकां ग्रासूंक म्हणून शिव गोरोज घालून राखोन आसा. एका संदर्भा खातीर तुमकां ग्रासूंच्या खातीर तो राखून आसा. तर त्या शिवा विरोध आमी झुजाचे जाल्यार आमी ताचो खेळ कितें, ताच्यो शिंत्र्यो कितें आमी पयलेंच समजून काडून घेवचें पडटा, शिकचें पडटा. मगाच्या भावान आनी भयणीनो, बायबलांत जेजू आनी सैतान हांचे मदें चड सळावळ आमकां वाचूंक मेळना. भोव थोड्यांच जावंक पुरो 3 रितींनी सैतानान जेजूक थाळणी हाडली म्हणल्या विशयांत आमकां वाचूंक मेळटा जावंक पुरो. आनी ताचे उपरांत सैतान जेजूच्या खबरेक वचोंक ना, जेजूची फाट ताणें सोडली म्हणून बायबल आमकां सांगना. कित्याक सैतान केदींच न्हिदना. सैतान केदींच न्हिदना. तो आमच्या आसपास केदाळाय आसता. आनी जेजूच्या जिवितांत ताच्या परगट जिणयेंत फकत जेजू उपास कर्ण मरोबयत आसल्या वेळार मात्र सैतान ताच्या सांगात आसलो वा ताका थाळणी हाडून आयिल्लो म्हणून न्हय. ताच्या उपरांत जेजू केदाळा खंयसर गेलो थंयसर ताच्या सांगाता तो ताका हर एका रितीन आडखळ हाडटलो. जावंक पुरो ते मनशा मुखांतर, जावंक पुरो देवसारा मुखांतर, देवसार लागले मनशा मुखांतर, अशें वेगवेगळ्या रितीन आडखळी हाडटलो, वेगवेगळ्या रितीन आड येतलो, लोकांचें मन घुस्पाटायतलो. अशें प्रत्यक्ष न्हय जाल्यार परोक्ष रितीन लिपोवन रावन सैतान जेजूक आडखळ हाडटलो. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी आयज सोवांजेल आयकलो, मार्काचो वांचेल अध्याय 3 वळ 20-35. तांतू ते म्हणटात ताची तकली फिरवाल्या. शास्त्री म्हणटात ताचेर बेलजेबूल आसा, ताच्या माथ्यार बेलजेबूल बसला. म्हाका न्हू शास्त्र्यांनी जावं दी, जेजूच्या भाव भयणींनी जावं दी, मोरयेन जावं दी, कोणेय जेजू न्हू केल्लीं कामां ती न्हय म्हणून सांगलें ना, वा ताणें केल्लीं आजापां पळोवन हें आजापां न्हय म्हणून सांगलें ना. कित्याक हर एकल्याक दिसता तें आजाप, पूण तें आजाप केल्लें जेजूनच म्हणून वळखून घेवंक तयार नात. ते म्हणटात सैतानाचो मुखेली बेलजेबुलाच्या आदारान, ताच्या बळान, ताच्या सक्तेन जेजू वचून पुरा कामां करता म्हूण ते जेजूचेर आरोप घालतात. मगाच्यो न्हू कित्याक ह्या मनशाक दिसना, कित्याक हे मनीस कुड्डे जाल्यात. सर्व संगती तांच्या मुखार दोळ्यांक दिसता जाल्यार कित्याक ते कुड्ड्या परी वर्तन करतात. सा पावल आमकां कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत सा पावल आमकां सांगता, सुवार्थेचो उजवाड पळयनाये म्हणून संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मती कुड्ड्यो केल्यात. हाचे वरवीं देवाचेंच सारकें जावन आसल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकनात. पळया, स्पश्ट रितीन सा पावल सांगता ते कुड्डे जाल्यात. संवसाराच्या अधिपतीन तांकां कुड्डे केल्यात. देखून मगाच्या भावांनी भयणी, आज आमी सैतानाच्यो 4 शिंत्र्यो कसल्यो
ताचेतून आमी कशें बाचाव जमचें, कशें आमी जागृत रावचें म्हणल्या विशयांत थोडो वेळ नियाळ करया. 4 शिंत्र्यो म्हळ्यार हांवें पयल्यान पयलें सैतानाची पयली शिंत्री कितें म्हळ्यार डिसेप्शन. डिसेप्शन म्हळ्यार कितें? फटोवणी. जो आमच्या वांजेलांत 8व्या अध्यायांत 14व्या वळींत आमी अशें वाचता, संवसाराच्या सुरवेर तावन सैतान खुनीगार, स्वताचे पक्षेक तो केदींच ना, सत म्हणलेंच ताचे कडेन ना, तो फट आपल्या सैमा प्रकारच उलयता. कित्याक तो फटकिरो आनी फटींचो बापूय. देवाचें उतर म्हणटा सैतान फटींचो बापूय, ताचें सैमच फट. आमी एक उतर सांगता कोंकणींत कण्णोजी म्हणून. कण्णोजी म्हळ्यार कितें? ताणें फटयलें तें कळना. कण्णोजी मनीस इतलो कण्णोजी वा कन्निंग म्हणटा आमी, तो कशें फटयता आमकां कळोंकूच कळना. फटोवन पडल्या उपरांतच आमकां कळचें. सैतानी असलीं जायतीं विधानां वापरता फटोवंक. कण्णोजी जावन फटोवंक कसलीं विधानां वापरता पळया. पयल्यान पयलें स्वीट लायज, गोडशी फटी, गोडश्यो फटी. त्यो फटी पोकळ बसोवण्यो आमकां तें कळना. कशें वापरता पळया हें. सबार फावटी आमकां आमच्या भितरच असलें एक फिलींग हाडयता. कसलें फिलींग तें? तूं वृद्धी जाताय, अशें केल्यार तूं बरो जाताय, अशें केल्यार तूं ग्रेस्त जाताय, अशें केल्यार सट्टा प्रास वर्तो जाताय. असलें जायतें बरें जाताय म्हणल्या संगती आमच्या मतीन तो थवळ थवळ घालता. आनी हें जोडच्या खातीर तूं कितेंय कर येत, तूं कितेंय कर, पूण अशें तूं बरो जाताय म्हणल्यार तसलें थोडी चिंतपां तो घालता. सर फटी, स्वीट लायज. कित्याक? आमी समजून घेवंक जाय, आदाम आनी येवेक सर्पान वचून म्हळें तुमी मरची नात, देवान तुमकां सांगलां वय, पूण तुमी मरची नात. आनी स्त्रीयेन तें फळ, तो रूख पळयलो, सोबीत दिसलो आनी जाणवाय दिवचें बरें दिसलो. पळया, ताणें सांगल्यान हांकां दुसरे तरेतीन तो रूख दिसलो, सोबीत दिसलो, जाणवाय दिवचो म्हूण दिसलो. पण जाय की तो जाणवाय दिवचो आसलो गे वा सोबीत आसलो गे. हें जावन आसा स्वीट लायज. आनी हांगासर जायते फावटी आमी सांपडावता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या विशयान चड आनी चड आमकां बरें आयकोंक जाय. आमकां कोणाक कोडू सत आमकां नाका. आमच्या विशयान कोणी बरें सांगलें जाय, भोगारलें जाय, आमकां वयर दवरलें जाय अशें म्हणटा आसतना सबार फावटी हांतूच आमकां फटीचो बापूय खंडी जावन देसपाट करूंक सुरू करता. दुसरें विधान पळया. खंयचें सुलाबायन मेळचें वा तात्कालीक सूख मेळटा ताचे सरशी आमकां चड वडणी हाडची. खंयचेय तें जावन दी, आमकां सुलाबायन मेळटा जाल्यार, तात्कालीक जावन वेगळी मेळटा जाल्यार आमी त्या कुशीन चड धांवचें. हें जावन आसा एक विधान सैतानान वापरचें आमचे विरोध. तो आमकां हर एक संगती खंयचे तात्कालीक रितीन संतोश दिवंक शकतात, त्यो आमी जोडीशें आमकां तो वडता. कश्ट कित्याक काडचे? आमी कित्याक कश्ट काडचे? शॉर्टकट्स आसात न्ही गे म्हणलें सवालां आमच्या मतींत घालता आनी असलें एक विधान वापरता. आनी तिसऱ्यान ताचें आनी एक विधान, सत आनी बरें आनी निती प्रकार कितें आसा त्या विशीं हें कश्टाचें, हें म्हज्यान जायना, हें हांवें कित्याक करीचें म्हणलें तसलें एक प्रश्नार्थक कुरू आमच्या मतींत घालता. कितें बरें आसा, कितें निती प्रकार आसा, सताचें आसा, तें आमकां केदाळ हें कश्ट तुवें कित्याक करचें, कित्याक रिस्क काडचें, कित्याक कश्ट काडचें, तें तुका गरज गी म्हणलें सबार कॉम्प्लेक्सिटीज तो आमच्या मती भितर सुरू करता. म्हळ्यार खंयचेंय बरें आसा, सत आसा, त्या विशयान तूं चड उलोवंक वचनाका, त्या विशयान मुखार वचनाका, कित्याक तूं मस्त कश्ट आसा तें सोडून सोड. पळया, हें एक विधान. आनी एक विधान ताचें कितें म्हळ्यार शब्दांनी तो खेळटा. बरे शब्द तो घालता, शब्दांनी तो खेळटा. पळया, आयच्या काळार सबार पातकां आसात. ती पातकां आयच्या काळार लिगलायज जावन गेल्यात. थोडी संगती लिगलायज जावनूच आसात. एबॉर्शन पातक पण आमकां कळीत आसा. पण आज असलें एक चिंता मुखार हाडलां. कितें म्हळ्यार माय बॉडी इज माय रायट. म्हजी कूड, म्हजी विसवण, म्हजे हक्क, हाचे विशयान तूं कोण उलोवंक? देखून एबॉर्शन केल्यार पातक न्हय,
ती म्हजी खुशी म्हजी कूड कोण विचारता म्हणले एक चिंता. पळया हांगासर कितें शब्दांचो खेळ तितलेंच पातक तें पातकच, शब्दांचो खेळ चलता तितलेंच. दुसऱ्यान परद्वार एडल्ट्री हें सूख. पूण आज कितें ताका आनी एक शब्द दिला कितें म्हळ्यार कोहॅबिटेशन, सांगाता रावचें. कारण तुका सूख ना. आमी पुरा ही पोरणी कल्चर काणग्यान पोरनो संप्रदाय कित्याक आमकां जाय हे मॉडर्न सोसायटी आमची. पळया शब्द मात्र दुसरे, पातक तें पातकच. तिसऱ्यान काजारा पयलें सांगाता रावचें लिव इन रिलेशनशीप. लिव इन रिलेशनशीप कितें सूख आसा तातूंत. पूण आज विचारतात म्हळ्यार जें कितें पातक लिगलायज जावन गेलां म्हळ्यार सैतान शब्दांनी खेळटा पूण पातक तें पातकच. आतां निमाणें विधान ताचें फोटींचो प्रचार करचो. फोट कितें आसा ती ग्लोरिफाय करची वा वैभवीकृत करची आनी ह्या वरवीं ही फोट सत म्हणून ह्या संवसाराक कळोवचें. कितल्या मापान फोटींचो प्रचार दितात तितल्या मापान लोकांच्या मतीन तें उरता, तें सत म्हणून जाता आनी त्या उपरांत लोक तें पाती येता म्हणलें तसलें एक चिंता संवसारांत जायतें चलोवन आसा, आमच्या दोळ्या मुखारय चलोवन आसा. त्या देखून ह्या फोटींच्या प्रचारा विरोधी आमी मोतीन केजे ही देवसराचें कामां, सैतानाचें काम हें. देखून हाचे कशी सुटका दोळ्यांनी आमी पळयल्यार पारखून पळोवंक जाय. दोळ्यांनी आमी पळयल्यार पारखून पळोवया. जें कितें आमकां समजना तें हेरां लागीं विचारून काण घेवया. तें विचारून ताची माहीत जोडया, समजणी जोडया आनी सांगातास हें सगळें मागण्यांत देवा मुखार घालया. मागण्यांत देवा मुखार जें कितें असलें कन्फ्युजन डावट्स आसा जाल्यार देवा मुखार दवरता जाल्यार ताका जाप आमकां मेळटली. मग अशें न्हू. दुसऱ्यान पयलीं हांवें सांगलें डिसेप्शन, दुसऱ्यान डिविजन जो आमच्या वाजेलांत 17व्या अध्यायांत जेजू सगळ्या आपल्या शिसां पासत सगळ्या संवसाराच्या पाटलावदारां पासत मागता. खंयच्या कारणा खातीर मागता? सांगाता येवचे खातीर, युनिटी खातीर, सांगाता रावचे खातीर तो मागता. पूण जेजू हांगासर घाय बांदचें काम करता जाल्यार देवसार तें घाय कोंकून परतून उक्तें करचें काम करता. जेजू जें कितें मोडलें आसा तें घडसूंक पळयता जाल्यार देवसार परत तें मोडूंक पळयता, सत्यानाश करूंक पळयता. देखून सैतान वांटें करचें आमी पळयता. सैतान कशें वांटें करता? आमचे भितर पयलें वांटें करता, मागीर भायर तें वांटें जाता. आदाम आनी एवेक पळया. आदाम एवेक पळोवन पयलें कितें म्हळें? ही म्हजी हाडांचें हाड, मांसाचें मांस म्हणून तें रोमॅन्स करतालो. तो रोमॅन्स गीत गायतालो. पूण येदळा तो शिरकोन पडलो, पातकांत पडलो. त्या वेळार तो कितें म्हणटा? म्हाका तिणें दिलें. पळया डिविजन पळया तांच्या मदें. पयलें एक म्हणटालो, आतां ती आनी हांव नेंगी. देखून मगाच्या भावांनी भयणी हें डिविजन आमच्या भितर तो पयलें हाडटा आनी तें भायर आमकां दिसता. केदळ आमचे भितर तें फूट आसा तें रागांत दिसता, आदल्यो सुखी आमी वस्तून झगडें करच्यान दिसता, द्वेशान दिसता, हग्यान दिसता, सोडदोड नासतना जिवोवच्यान दिसता, हंकारान दिसता, आबलेसान दिसता. देखून मगाच्या भावांनी भयणी आमी सांव पावलान सांगलें एक उतार मतीन दवरया. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 6व्या अध्यायांत 12वे वळीन तो म्हणटा, आमचें झुजू ह्या संवसारांतल्या मनशां विरोध न्हय. आमचें झुजू संवसारा भायल्या अंधकाराच्या राजत्वां आनी प्रभुत्वां विरोध. त्या देखून आमचें झुजू फकत आमी मनशां विरोध न्हय म्हणचें, बगार ह्या प्रभुत्वां विरोध. आनी तिसऱ्यान डायवर्शन, महत्वगुण आमची डायवर्शन करता. हाका क्लासिकल दाखलो दिवचो जाल्यार उडासकरा त्या दुकराच्या हिणांत शिरवून कडश्यात हांव दर्याक उडचे ती एक सन्निवेश आसा देवसरान. जेजू लागीं मागतात आमकां दुकरा चडशीं वचोंक सोडू. बरें, आमी चिंतलें जावंक पुरो देवसार सैतान वचोन कडश्यात हांव पडोन मेलो. खंडीत ना. हो देवसार प्रत्यक्ष रितीन पळयत आसतना मेलो. पूण लोकांनी कितें केलें? लोकांची प्रतिक्रिया कशी आसली ताचे उपरांत? लोकांनी कितें चिंतलें? लोकांची ताणें मौत गुंडायली. जेजून केल्लें तें आजाप लोकांक तें आजाप जावन उरोंक ना. तांकां तांच्या मतीन कितें आसलें म्हळ्यार जेजून देवसारा धांवडले विशय न्ही, बगार दुकोर मेले म्हणले विशय.
देखून देवसार कितें करता म्हत्वाची कितें गजाल आसा ती लिपोवन चिल्लर संगती कितें आसात चिल्लर संगत कितें आसा ती व्हड करता आनी तो व्हड कितें आमचें मत कितें उडायलें बरें जाता आनी ही हांगासर अशेंच घडलें जेजू विशयांत जेजूची तें आजाप त्या मनशाक देवसार ताणून सोडयलो त्या पासत तांणी संतोश पावजें आसलें पूण देवसार तांचें मत गुंडायता आनी तांकां जाल्यार लुकसाण वयर घालता आनी जेजूक तें जावन धांवडाक पळयता आनी चवथ्यान डिस्करेजमेंट प्रोत्साव दिनासतना आसचें उत्तेजन दिनासतना आसचें डिस्करेजमेंट मग अशें आमकां सर्गीचें जिवीत संतोशाचें जिवीत जिवंक आमकां देव आपयता हायर लायफ एक वर्तें जिवीत उंचलें जिवीत आत्मीक जिवितांत उंचाय जोडचें म्हण आमकां देवाचें आपोवणें आसा पूण सबार फावटी आमकां इतलें डिस्करेजमेंट मेळटा मागणेतान पयस रावता कुटुंबाच्या संतोशांत पयस रावता काजारी संगतपणांत निराश धार्मीक जिवितांत निराश आनी पवित्र सभेंत सक्कड बरें ना सक्कड पाड आसा पाताक आसा वायट आसा देखून हांव वचना म्हाका कित्याक मीस असलें डिस्करेजमेंट आमच्या जिवितांत चड आनी चड येता जाल्यार उडासवरा हांगासर हें जावन आसा एक ट्रॅप सैतानाचें आनी केदळा तुमकां निराश आसा तुमच्या जिवितांत निराश येता उत्तेजन तुमकां मेळना तुमी चड आनी चड भावून तेतात जाल्यार मतींत आनी कुडींत आनी काळजांत खंडीत जावन हांगासर देवसराचो प्रभाव आसा सैतानाचो प्रभाव आसा देखून म्हाका भावा आनी भयणी ह्या 4 शिंत्र्यांत आमी सत्राय घेवंक जाय पयलें डिसेप्शन दुसरें डिविजन तिसरें डायवर्शन चवथें डिस्करेजमेंट ह्यो 4 संगती आमी मतींत दवरल्यो जाल्यार आमी आत्मीक जिवितांत वयर सोडोवंक आमकां सलीस जातलें कित्याक आमचो मुखलो मनीस तो कॉम्पिटिटर कसले खेळ म्हणटा म्हणून आमकां कळीत आसा जाल्यार आमी ताका फाटीं कशें झांप दिवयेत म्हणल्यार आमकां कळटलें आत्मीक जिवितांत आमची वृद्धी जातली ह्या वसोत आमी सदांच सत्रायेन चलया सत्रायेन आमचें जिवीत जियेवया देवाचो आदार मागून ताच्या कृपेन हें जिवीत संतोशाचें आनी उंचलें जिवीत करया देवाक अर्घ